सोता तुका हुशारपणा सोता तुका सगळेच कोणी सोता तुका तुका बरीत आसता तेन्ना मोचे भितर सुस्का सोता आमकां तोला कितें करचें Cerus patron race Socosane sota tuka Uskya kotek sota tuka Kushar pona sota tuka Soles kore sota tuka सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो जेजू तुमकां कृपा दिवं आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन ह्याची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ले फिलोमेना रॉड्रिगीस तिच्या 3ऱ्या वर्साचो उगडास करून देवान तिका सर्गीचे सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया आनी तिच्या दुखेस्त गोरब्याक फावो ती बुजवण म्हूण मागुया आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया मारिया फेर्नांडीस आनी फामील आपली बरी भलायकी पासत मागूंक लायता तांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया तशेंच अनाया फेर्नांडीस बरे ना आनी आपणा पासत मागूंक लायता जूड कुलासो बरो ना आपणा पासत मागूंक लायता देवान तांकां पिकोवणेचो हात लावंक मागुया खेरीत भाशेन मागुया फादर रोमियो मोंतेरो आमचे दिओसिसीचो चॅन्सलर तो पेरिगांत आसा बरो ना आनी ताचो ट्रिटमेंट चालू आसा देवान ताका पिकोवणेचो हात लावन बेगीनूच ताच्या वावराक परतून पावोवंक ताचे पासत खेरीत भाशेन मागुया हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमी देवा मुखार दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुज्या भाव भयणीनो 10 मानामेंत आमकां दिल्यात आनीक समृद्धीन जे कायदे आमकां दिल्ले आसात ते सगळे पाळपाक जाय हे आमकां जेजू शिकयता पूण जायते पावटी हे कायदे आमी शिकूंक पासून सारकी ना जायत्यांक आमकां आजून पासून आमचे 10 मानामेंत बाय हार्ट कळना आमकां उगडास ना 10 मानामेंत खंय पावल्या ते आमचे जाल्यार जायते पावटी जें कितें आमी विसरले तें आमी परतून शिकूंकूय प्रयत्न करूंक ना असलें आमच्या चुकीचें हे मिसाचे सुरवातेक बोगसणे मागुया हांव पातकी आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो म्याव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासत भाग्य सदांच वानरे सगळ्या दिवनांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा प्राचीत काळाची शिस्त आनी आमी पाळीत आयल्या तिचे वरवीं आमचें आत्मीक जिवीत सुदारशें कर तुज्या उतरान आमकां पोस संवसारी वस्तूंनी मीत मर्याद सांबाळून सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय आनी मागण्यांत आमकां एका काळजाची कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना दुसऱ्या समर्थीच्या पुस्तका वेलें वाचप मोजेसान लोकांक लागीं उलोवन म्हणलें आतां इस्रायल पोरजे आयक तुमकां जिवीत मेळचे खातीर आनी सर्वेस्वर तुमच्या पुर्वजांचो देव तुमकां देश दिता तो तुमी भोगूंक पावचे खातीर जे हांव तुमकां आयज नेम आनी कायदे
शिकयता तांकां चतुरायेन चीत दियात. हें जाणूंक जायात जे नेम आनी कायदे हांव तुमकां शिकयतां ते सर्वेस्परा देवानूच म्हाका दिवंक लायल्यात. तुमी भितर सरून तुमचो करूंक वेता त्या देसान ते तुमी सांबाळूंक जाय. ते सांबाळात, तांकां पालो दियात आनी अशें हेर लोकांक तुमची जाणवाय आनी शाणेपण दिश्टी पडूं दी. हे नेम कायद्यांची खबर आयकून ती म्हणटलीं आनी खंयच्याच लोक ह्या व्हरत्या लोकांक इतलो शाणो आनी जाणार न्हय. खरेंच आमी उलो मारता तेन्ना सर्वेस्पर आमचो देव जितलो आमचे लागीं आसा तितले खरेंच व्हरत्या लोकांच्या देवाक ताचे लागीं आसतीत. आनी आयज तुमच्या मुखार जी हांव समूट घालतां तिचे असले नेम आनी कायदे खंयच्या व्हरत्या लोकांक आसतीत. पूण चतुरायेन रावात, तुमच्या दोळ्यांनी देखल्यात त्यो वस्तू विसरूं नाकात आनी आख्या तुमच्या जिवितांत तुमच्या काळजांतल्यो त्यो भायर सरून दिवं नाकात. पूण त्यो तुमच्या भुरग्यांक आनी तुमच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक कोलीत करात. देवाचें उतर हें. जबाब: सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेरुसलेम. म्हणया सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेरुसलेम. सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेरुसलेम. सियोना तुज्या देवाची स्तुती कोर. ताणें तुमच्या दारवंट्याचे आडामे गोठ केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्यांत तुज्या भुरग्यांक सदव केल्यात. जबाब: सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेरुसलेम. संवसाराचेर तो आपलें उतर पाटयता. सुटसुडीत ताचो शब्द परगट जाता. धोवाप कापसावरी तो धाडटा. गोबरा सारको कोरवानेचो तो उपास घालता. आमचो जबाब: सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेरुसलेम. जेकोबाक तो आपलें उतर कोलीत करता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या कोणाकूच राष्ट्रांक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक नात. जबाब: सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेरुसलेम. उद्गार: तुजें उतर सोम्या आत्मो आनी जिवीत. सासणाच्या जिविताचो निरोप तुजे सवें आसा. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. माथे वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, समूर्त वो प्रवाद्यांची शिकवण काडून उडोवंक हांव आयलां म्हूण तुमी समजूं नाकात. हांव त्यो काडून उडोवंक न्हय पूण शांती पावोवंक आयलां. खरेंच तुमकां सांगता, स्वर्ग आनी संवसार सोरोपर्यंत घडोवंक जाय तितलेंय घडल्या शिवाय समृतीवेलें एक अक्षर वो एक तिकली लेगून ना जावची ना. म्हणटच जर कोण ह्या आज्ञा भितरली एक सुपुल्ली आज्ञा लेगून मोडीत आनी तशें करूंक हेरांक शिकयत, ताका सर्गीच्या राज्यांत सगळ्यां भितर ल्हान म्हूण लेखतले. पूण त्यो सांबाळीत आनी हेरांक शिकयत, ताका सर्गीच्या राज्यांत व्हड म्हूण मानतले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. नेम आनी कायदे.
भाव भयणीनो, आमी आयतारा दिसाचेर नियाळ केल्लो. आमकां जे नेम कायदे दिल्ले आसात ती एक देवाच्या मोगाची खुणा, आनी देव ते आमकां नेम कायदे दिता आपणाशी आमकां दवरूंक. आमी ताचे कडली पयस सरोना जावंक, वो पयस गेल्यान जाल्यार ह्यो आज्ञा पाळून आमी परतून ताचेशी येवंक आमकां ह्यो आज्ञा दिल्ल्यो आसात. ताच्या पयल्या वाचपान आमकां मोइजेसाच्या उतरांतल्यान परतून उगडास. हे कायदे भोव करून हे 10 मानामेंट जे दिल्ले परचेक ते खूद देवान आपणें दिल्यात. मनशान केल्ले कायदे न्हू, ते देवाचे कायदे. तर हे देवाचे कायदे जे मनशा लागीं दिल्यात व मोइजेसा लागीं दिल्यात ते समृद्धींतल्यान बरोवन दुसऱ्यांक शिकोवपाक मोइजेसाक पाठयल्लो. आनी ताणें हे कायदे आपले परजेक शिकयले. आनी आख्खी पोरजा जी देवान बांदून हाडलेली ह्या देवाच्या समृद्धींचेर, देवाच्या कायद्यांचेर धरून आपलें जिवीत जियेता. भाव भयणीनो, आमी हें जिवीत जियेता आसतना तातूंत भितर आमचेच मदले थोडे जाण उपजतात. जायते फावटी हे जे कायदे आसात तांचे घोडे एक दुसरे भाशेचें इंटरप्रिटेशन, मिसइंटरप्रिटेशन आमच्यान म्हणपाक जाता. सारको अर्थ आसा तो आपणाक जाय तो बदलून आपणाक जाय ते भाशेन सांगप. आनी आयच्या काळार भोव करून जेन्ना आमचे लागीं टॅक्नॉलॉजी आसा, आयज आमचे लागीं AI आसा, ह्यो सगल्यो वस्तू आसतना कोणाचेंच उतर काण खंयी लावपाक, कोणाचोच ताळो घेवन कितेंय सांगपाक आयज अशेंय केल्लें आमकां दिसती पडटा. देखून चतूर रावपाची गरज. कित्याक जे कोण आपणाचें सादोवपाक जाय वा आपणाची मॅसेज दिवपाक जाय ती करपाक वेगवेगळ्यो ह्यो टॅक्नॉलॉजी आहा त्यो पासून वापरता. ह्या पासत आमकां ही शिटकावणी. संवसार सोरोपर्यंत व ह्या संवसारान जें कितें घडोवंक जाय तितलेंय जाल्या बगर ह्या समृद्धींतलें एक अक्षर वो एक तिकली लेगून ना जावची ना. भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां तातूंत जेजू जीं उतरां उलयता हें कित्याक सांगपाक पडलें काय म्हणजे समोर तूं प्रवाद्यांची शिकोवण हांव काडून उडोवंक आयलां अशें तुमी समजूं नाकात. हांव ती काडून उडोवंक न्हू पूण शाती पावोवंक आयलां. हेंच जाल्लें. मिसइंटरप्रिटेशन्स कॉमेस जाल्लीं. जेजू जे भाशेन उलयता, जेजू जे भाशेन वागता, जेजू जे भाशेन जे कोण पातकी आसा तांकां मानून घेता, हें सगलें पळयल्या उपरांत थोड्या जाणांनी हें म्हणपाक सुरू केल्लें की मोइजेसाची समृद्ध जी आहा ती तो आतां काडून उडयतलो. तो रिबेल, ताका रिबेल म्हणून दाखोवपाक थोड्यांनी सुरू केल्लें. व थोड्यांनी आपणाची आनीक इंटरप्रिटेशन जेजू जे भाशेन कितें सांगता ताका आनीक लायलोली. आनी असल्या वेळार थोडे मनीस कन्फ्यूज जाताले. देखून जेजून हें सांगपाक पडलें हांव काडून उडोवंक न्हय पूण शार्ती पावोवंक आयलां. आनी कशे भाशेन शार्तीक पावोवंक आयलां, जें कितें प्रवाद्यांनी सांगून दवरलां की आख्ख्या प्रवाद्याच्या शिकोवण्यांनी वो समृद्धीन जी शिकोवण आसा तातूंत ताची तेंगशी म्हणल्यार देवाचो पूत जो मनीस जावन संवसारांत आयलो जाल्यार ही तेंगशी कशी जेजू जेन्ना आयला तेन्ना ताचे विशीं खोटी शिकोवण न्हू पूण सारकी शिकोवण गरजेची. तर भाव भयणीनो, हीच कृपा आमकां मागुया. आमी सारकी शिकोवण घेवंक, आनी सारकी शिकोवण जरी तर आमी घेतल्या जाल्यार आमचो वेळ काडपाक जाय. आमी तजवीज करपाक जाय. टेकन फॉर ग्रांटेड करपाक जायना. आनी आयज आमी कातोलीक मनशां जीं आसात जायत्यो वस्तू आमच्या भावार्थाच्यो टेकन फॉर ग्रांटेड केल्ल्यो आसात. आमकां पडलेलें ना, आमकां शिकपाक नाका, आमी नको आमी. पूण तें इल्लेशें जाणा जावपाक आमी इल्ली प्रयत्न करतले. ज्यो वस्तू आमी करता व ज्यो रिती आमी पाळटा ताचो इल्लोसो आमी ताची इल्लीशी आमी जाणवाय घेवंक प्रयत्न करतले. हें चुकलेलें आसा. आनी ह्या पासत आयज आमकां कोणेंय फटोवंक जाता, कोणेंय आमकां कितेंय सांगपाक जाता, आमी सांडल्या. तर आयच्या दिसाक हे मिसाची भेटेन ही कृपा आमकां मागुया. आमी आमच्या धर्मीक शिकोवणेची सारकी खबर घेवंक, ती सारकी शिकूंक, आमची समर्थ जी आमकां दिल्ली आसा, देवीक समर्थ दिल्ली आसा ती आमी सारकी शिकूंक आनी ती पाडूंक. आनी हेंच करूंक म्हणजे ती शिकूंक आनी पाडूंक आमी दुसऱ्यांक शिकोवंक. कित्याक दुसऱ्यांक जो कोण बरें शिकयता सर्गीच्या राजान तुका व्हड म्हणटली.
पूण जरी तर तूंच पाडिना आनी दुसऱ्यांकूय त्यो मोडूंक शिकयता, सर्गीच्या राजान सगल्याहून तूं ल्हान, जाल्यार व्हड जावपाचे आमकां हे सादे उपाय आसा ते घेवया आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमचें अर्पण करुया. गायन घेऊया C31, पेज नंबर 41, C31. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. कोनवाळ्या बापा, तुज्या भुरग्यांची देणी आनी मागणी मोहिपासान मानून घे. तुजो गूट समारंभूक एकठांय जाल्ल्या आमा समेस्तांक सगल्या विघ्नांतली वाटाय, हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांच्या आसनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां, शुद्ध करूंक आमची काळजां. फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या नवो काळ सोडवणेचो. आमच्यो वंडावण्यो दमावन तुजी चाकरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सरना तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगल्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या नांवय बापान. म्हूण सर्गीक तुका सय सय. सर्वेस्पराचे नांवी येता तांकां सय. म्हूण सर्गीक तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची सर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन शेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबाचो गोट पोरगोटुया.
तुझ्या कुसानी पुनर्जीवनपणा वरवी तुवें आमकां सोदली सोम्या संसाराच्या सोडवणाऱ्या आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय सर्वेस्परा तुज्या चाकोन्नी फिलोमेनाची काकूत कर तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन वेली जशी पवित्र स्तना वरवीं ती जेजू बरोबर मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात ते हेर सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्मदता बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्विदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना समर्थ सांबाळूंक जिवीत जडूंक आमकां आपयल्या आमकां ही कृपा दी म्हूण मागुया आनी जेजून शिकयल्लें प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचें पाप मागोस आनी आमकां कांदेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन नत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ जो येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सुम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमचे कागद कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमचे कागद कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या शेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी सुमिया ते म्हज्या भितर म्हाका फावना पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजूं हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन
प्रार्थूया. विस्वाशी देवा, आमच्या मोगाळ बापा, सर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां पोसलें, ताचे वरवीं आमची पातकां आनी चुकी बोगोस आनी आमकां पवित्र करून तुज्यो बासावण्यो जोडूंक पुर्तेपणी तयार जावंक आमकां कृपा दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आयज सांजेर 7 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बोजवण आमी बाराबर येवन जेजूक सगलीं जेजू बाराबर हो वेळ सारुया. 134 आयज बुधवार आनी आमी पेरपेत सुकूर सायबिणीची नोवेना करता. तुमच्या बाकाचेर हे नवी मागण्याची चित्रां दवरलेलीं आसात, लॅमिनेट केल्लीं आसात. ती घरा व्हरपाक न्हू, ती आमी हिंगा बाराबर मागणें करपाक आमी ती वापरुया. आनीक आयज जावन आमी हें मागणें बाराबर सगळीं एक बाराबर करतले. फिरगोस गोवळीक सोबीक पासत मागणें. सर्गीच्या बापा, तुवें मोगान आमकां रचल्या, तुज्या पुताची मोगान आमकां सोडयल्या. तशेंच पवित्र आत्म्यान मोगान आमकां बावतिस्माक मागल्या. तुजो मोग चाखूंक आनी सगळ्यांक वांटूंक आनी तुजो वावर चालू दवरूंक ह्या गवळीक वर्सान आमी आमच्या 2 प्रांतांत सगळ्या फिरगोसांनी फिरगोस गवळीक सोबीतची नवी फुडारी वेंचून काडटल्या. तुवें सुरू केल्लो वाव आमच्या फिरगोसांनी चालू दवरूंक फुडारीपण घेवंक तूंच आमकां आमच्या बाबा भयणी वरवीं वेंचून काडटाय.
तर सगळ्यांक सांगताक घेवन एकचारान सहभागिलीपणान पादविकाराच्या मार्गदर्शनान ल्हानविकायेन जेजूचें मिसांव फुडें व्हरतले फुडारी आमी वेंचून काडूंक आमकां तुजे कृपेन भर. आमी भावार्थ्यांनी खेरीत भाशेन लौकिकांनी आपलें आपोवणें वळखून आमचे फिरगोजेच्या आनी फिरगोज गवळीक सभेच्या वावरान तशेंच ही गवळीक सभा पूर्ण स्थापणेन तयारेन उमेदीन आनी व्हडा मोगान आमी वांटो घेवंक जेजूच्या मिसांवांक आयत्या मनान खांद मारून पवित्र त्रित्वेचो आदार ओगेपणान आमकां मागता. हें सगळें आमी तुजे कडेन मागता तुजो सगळे सुवातेर आनी सगळ्या वेळार पुता आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान वावुरताय सासणाच्या सासना. शाश्वत आदाराचे मायेच्या नव्यानाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगळो म्हजो विस्वास. एकाकृतचे माये चुचरे कोर म्हजें हांव आयकतां सगळ्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बरवांशा पातक्यांच्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवासो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्यान जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दितां दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन अविस्वास तुजे तांय खात्री जशें हांव सत मानता म्हज्या सासणाच्या साल्वासावाची. पोटा जायते फावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणा तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलो. हांव जाणा म्हाका मजत दितली म्हूण जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्या तुजेर पातयेवन पूण भियेतां पातकाचे ताळणी तुजो आदार मागून जायत म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो. हो तर उरता उपकार जो मागता तुजे थंय. आनी हांव प्रार्थून मागतां तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळो अदीक करून हेमकोंडाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका ए माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मी नाका हांवें साणूंक म्हज्या देवा. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर्चुतायेंसा उष्ट्यामध्ये तू सुदैव आनी सुदैव तुजो पूज येसू. शाश्वत आदाराचे माये नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर्चुतायेंसा उष्ट्यामध्ये तू सुदैव आनी सुदैव तुजो पूज येसू. शाश्वत आदाराचे माये नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर्चुतायेंसा उष्ट्यामध्ये तू सुदैव आनी सुदैव तुजो पूज येसू. बागिंती मरे आदार दी अदृश्टाक सांपडलेल्यांक मजत कर असोक काळजाच्या माग करचे पासत जा शरांतलीं देवाच्या मुण्यारांची विनोद कर सगळ्या देवाक भेटयलेल्या वस्तुऱ्यां पासत फावो कर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो. तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिणी प्रार्थुया. ए सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारीक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवं जिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. सगळ्या पिडेवंता पासत ह्या वेळार ओगीच रावन मागुया. बोकरून जांचे पासत आमी आयच्या दिसाक मागता तांचो उगडास करुया. किरीत भाशेन फादर रोमियो मोंतेरो हाचे पासत मागुया.
आमचो आदार सोमयाच्या नांवार आसा. आनी सोर्ग आनी संवसार रचला सोमया म्हजे मागणे आयक. आनी म्हजे रोगां तुजेशी पावो सोमया आसूं तुमचे सवे. आनी तुज्या आत्म्या नवे प्रार्थना हांव तुका सोमया देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर. सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंतवंत आदारान बागेवन सदांच आंकवार मरयेच्या ती निवारूंक आनी ह्या काळाचे खोतींतली आनी बगूंक पावूंक सासणाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूं. तुमचे विशीं तुमकां बाळगूं. तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवं. तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूं. तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तोगूं. गायन घेऊया T29 पेज नंबर 216. T29. So